आज मेजर मुद्दो म्हणल्यार पयले आमकां आमचो जे सोंपो आशिल्लो पयलीं सोंपो कलेक्शन करता सोंप्याचो आज काल 30 तारखेक ताजो हें सोंपलेलें पिरियड सोंपलेलो कॉन्ट्रेक्टराचो आनी तेजे पयलीं आमी ऑक्शन केल्लें आनी ऑक्शनाक आमकां कोण बिडार अशें कोण येवनाशिल्लें कोणूच ना सो त्या प्रमाणे आज आमी निर्णय घेतलो की ताका 6 म्हयने एक्सटेंशन दिवचें म्हणून त्या प्रमाणे सगळे कावन्सील रेडी जाले ताका आमी 6 म्हयने एक्सटेंशन दिलें आसा तो एक मुद्दो आशिल्लो दुसरो आमचो मेन आशिल्लो ऑर्गनायझींग कॅम्प फॉर स्टरलायझेशन ऑफ डॉग्स तो सगळ्यांक खबर आसा ही कुत्र्याची समस्या जी गोंयांत न्ही आख्खी गोंय बरीचशी आसा सो आमचे कडेन एनवर्समेंटाचे सगळे ऑफिसर आशिल्ले आनी थोडे डॉक्टर सुद्दां आयिल्ले आमचे कडेन आनी ताणें एक प्रपोजल दिलें आमकां की कॅम्प करपाचो जवळ जवळ 1000 भर कुत्रे ते स्टरलायज करपाक सोदता त्या प्रमाणे तेणें आमकां आज तें रेजोल्युशन घेवपाक लायलो त्या प्रमाणे तें घेतलां कित्याक ती खंय तरी आमकां तेणें जागा पळोवपाक दिल्या ते जागा पळया तुमी आमी त्या जाग्यार येवन आमी 40 दीस त्या हो कॅम्प 40 दिसांचो आसता तेंचो आनी ते जवळ जवळ 1000 भर कुत्र्यांक स्टरलायज करून ते करतले कळ्ळें न्ही त्या प्रमाणे आमी एक 2 लोकेशन अशें पळयल्या कळ्ळें न्ही ते मागीर तुमकां हांव नंतर सांगता जाग्याचे पूण आमी आमची करून आसा एक 2 जागे फायनल आमी थोडे दिसान करतले सो त्या प्रमाणे 40 दीस ते हो कॅम्प 40 दिसांचो असो आसतलो कळ्ळें फोंडेच्या म्युन्सिपालिटी एरियेच्यात आमी पयलीं प्रायवेटी आमकां तेंच न्ही आमी फोंडे म्युन्सिपालिटी एरिया प्रायवेटीचे सारके येता केन्नाच्यान हे आतां तेणी आज आमकां रेजोल्युशन घे सांगलां आमी रोखडेच पास करतले ते म्हाका दिसता फुडल्या म्हयन्याक जावंक शकता